आयज कुट्टी खंडेपार पंचायतीचे इलेक्शन आसलेले सरपंचाचे तेन्ना आमकां हरीश सदानंद नायक हेजें एकूच नॉमिनेशन येयलें. ताका प्रपोज केलें मनीश मंगलदास नायक आनी ताका सेकंडेड केला सजिदाबाई अमजद सईद आनी तो अनअपोज इलेक्ट जाल्लो आसा. हांव आभार मानता आमगेले जे एक्स CM आनी आयचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर रवी नायक तेंच्यांनी म्हाका ही संदी दिली. म्हाज्या वोटरांक, म्हाज्या वॉर्डाच्या वोटरांक तेंच्यांनी म्हाका आपल्यान कॉन्फिडन्स दाखोवन म्हाका निवडून हाडलो आनी म्हागेले एंटायर जे पॅनल आसा तेंच्यांनी आयज म्हाका एक सरपंच म्हणून हो कुट्टी खांडेपार पंचायत सांबाळपाचो म्हाका भार दिला अनअपोज. फुडें वयता ते आमच्या पॅनलान जशें आमी ठरयलेले आसा आमचे जे मायलस्टोन आसा एक डेव्हलपमेंटाचे जे कुट्टी खांडेपार पंचायतीच्या ग्रामस्थांक आमी हाडून दितले तेज्या माध्यमान आमगेली जी शमशान भुमी आसा ती आतां एकदम फायनल टप्प्यार आसा आनी बाय नेक्स्ट मंथ आमी ती हँडओवर करपाक सोदता लोकांच्या मदीं. दुसरी गजाल आशिल्ली आमचे गार्बेजाचेर आमी आयज पासून खुबशें काम केलां आनी जशी सगळ्यांक खबर आसा गार्बेज हो कंटिन्युअस एक प्रोसेस उरतलो तेजेर आनी बरे भशेन हॅरेसमेंट करपाचें हे आमी आमचे पॅनल काम करतली. आनी मुद्दे जे लोकांक मदीं एक डेव्हलपमेंटाचे भरगोच हे हाडटले तेजेरूय आमी काम करतली. आमची एक्स सरपंच जी संजना मॅडम आशिल्ली तिच्या कार्यकिर्दीन जेन्ना आमी कामां सगळीं ठरयलेलीं आसा तीच कामां हांव फुडें व्हरतलो आनी ग्रामस्थांचे जे कितें पॉयंट आसा ते सॉल्व करपाक आमी नेटान काम करतली. STP प्लांटा संबंधी कितें आसा? STP प्लांटाचे आतां जसो गव्हर्मेंटान आमकां कॉरस्पॉन्डन्स जालेलो तशें ग्रामस्थांचें डिसिजन घेवन आमी तांकां रिवर्ट करतले टायम टू टायम.